काँग्रेस आणि भाजपा हातून आज काय अर्थ उरूंक ना। कारण मेन मुद्दो म्हणजे विशेष मुद्दो मुख्य मुद्दो असो आसा की काँग्रेस मुक्त भारत म्हणटा भाजपूच ही काँग्रेस युक्त जाल्ली आसा, हो ताजो मेन मुद्दो आसा। कारण आज भाजप आणि काँग्रेस म्हणून विशेष फरक असो पडूंक ना। म्हणून कदाचित तुमचो आमदार ताकाय दिसला आसत की दोन्ही पार्ट्यो एकूच म्हणून तो हांगचो थंय गेलो आणि तुमच्या मतांचो ताणें अवमान केलो। दाखयतले की आमी मांडवी पूल बांदलो आणि खंयचे ते रस्ते गेले म्हणून। होच मनोहर पर्रीकार जेन्ना सीएम जालो तेन्ना हे प्रपोजल पेंडिंग आशिल्ले केंद्रात आणि थंय काँग्रेसीचे सरकार आशिल्ले तेन्ना ह्या मनोहर पर्रीकारान सांगले तुम्ही जाय जाल्यार पेपर काढून तेन्नाचो वाचा। हे रेकॉर्डेड आसा की तेन्ना मनोहर पर्रीकारान सांगले की आमकां हायवेची गरज ना, हे जे रस्ते आसा ते मातशे वाडयल्यार पुरो म्हणिल्ले हाणें। आणि ताजे हे षडयंत्र हाज्या खातीर आशिल्ले कारण वयर ताचे सरकार नाशिल्ले आणि जेन्ना सरकार आयले तेन्ना रोखडेच तुमकां गरज बसली। तुमकां दिसले आतां गरज आसा म्हणून। पयलीं तुमकां 1 वर्स 2 वर्सां पयलीं दिसतालें की हांगा हायवेची गरज ना, म्हणून जेन्ना भाजप सरकार वयर आयले तेन्ना हांणी रोखडेच तो हायवे चालू केलो आणि ताज्या उपरांत तांणी पूल जो केंद्र सरकार करूंक सोदा जो हायवेच्या अंडर येवपाचो आशिल्लो तो पूल आमच्या अड्ड्यार घालो। हो एक योगायोग की पहिल्याच म्हयन्याक वर्साचो पयलो म्हयनो 2019 पयलो म्हयनो हो आणि मांद्रेचो एक क्रमांक 1 जर आमी मतदार यादी पळयत जाल्यार कॉन्स्टिट्युएन्सीचे नंबर आसता त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या नंबरा प्रमाणे मांद्रे हो प्रथम क्रमांकाचो नंबर आसा। म्हणून म्हाका दिसता हांगच्यानूच शिवसेनेची सुरवात जातली, प्रथम क्रमांका वयल्यानूच शिवसेनेची सुरवात जातली अशी म्हाका दिसता। हांगा एक जायलो प्रश्न जो आसा मांद्रेन तो कुळ मुणकारांचो प्रश्न आसा। कुळ मुणकारांचो सुद्धा जो प्रश्न आसा ताका ह्या भाजप सरकारान कोणे सांगनासतना त्या प्रश्नाक हात घाल्लो। तांकां कोणे विनवणी केल्ली, तुमचे कडेन कोणे मागिल्ले की ते कुळ मुणकाराचे बाबा कितें करा तो प्रश्न तुम्ही हातान घ्या, अशें कांयच नासतना तांणी कुळ मुणकाराच्या प्रश्नाक हात घाल्लो आणि तांणी कुळ मुणकाराचो जो एक्ट आसा आनी कुळ मुणकाराचो जो प्रश्न आसा तो प्रश्नाची दिशाच बदलून दवरली। हांव सुद्धा कुळाचो आनी हांव एक मुद्दम विशय आयला म्हणून सांगूंक सोदता की पयले फावट शिवसेनेचे अशें जाल्लें आसा की शिवसेना पक्ष हाजे पयले फावट आनी एक योगायोग आसा की हांव शिवसेनेचो जो पक्ष प्रमुख आसा गोवा राज्याचो पक्ष प्रमुख हांवूय हरमलचो आनी आमचो उत्तर जिल्हा अध्यक्ष जो आसा उदय मांद्रेकर होय मांद्रे मतदारसंघाचो, म्हणजे आमी दोगी जाण मांद्रे मतदारसंघाचे। हे पयले फावट शिवसेनेन जाल्ले आसा आणि ताज्या खातीर म्हाका दिसता विशिष्ट लक्ष आणि आमची जबाबदारी शिवसेने प्रती मांद्र्यान लक्ष घालपाची वाडटा आणि आमी ते करून दाखयतले म्हणून नेटान फुडें सरल्या आणि आमकां जे आमचे पक्षाचे प्रमुख आसा उद्धव साहेब ठाकरे आणि आमचे खासदार संजय राऊत जे आमचे निरीक्षक आसा तांणी पूर्ण पाठिंबो दिल्लो आसा आणि तांणी सांगला की पयलीं कितें चुको जाल्यो आसत जर शिवसेने कडेन जाल्यार ताजी आज पुनरावृत्ती जावची ना। सरकाराक लागून हे बंद पडलेले आसा। जरी ते म्हणटा हायकोर्टान आसा आनीक खंय आसा पूण हायकोर्टान कितें आसा तें कोणाक खबर ना। हायकोर्टान थोड्योश्यो गजाली आसा त्यो सरकाराक सांगलेले आसा तेंच्यांनी की तुमी हेजेर सारकी पॉलिसी करा आनी हाडा म्हणून। तर अजुनूय सरकारान ते कांय केल्लें ना आनी डेटीर डेट दीत आसा। तर अशें जावन हांगा बेरोजगारी बी चड जाल्ली आसा। म्हाका दिसता ह्या वर्सा टुरिजमूच लायक म्हाका पेपरार वाचतालो पळय दीस 2 तारखेक 2 तारखेक काल की मोरजे सायडीन कोणूच ना म्हणून। कारण कितें 31st कोण ना, कित्याक तर थंय सारके रस्ते ना, पार्किंग ना, लोकांक वचूंक अडचण जाता म्हणून लोक आतां कमी जाय दिले आनी दुसरे कडेन गेले। हाच्यानूच एक संपर्क हे अनावन्स करपाचे आमचे अध्यक्ष तर लोकांच्या दारान वचून आमी तांकां विचारले तुमची कितें समस्या आसा, आमचो आमदार निवडून येतकूच आमच्या कडल्यान कितें अपेक्षा आसा हे पयलीं आमी विचारतले आनी मागीर आमी तांकां सांगतले आमी कशा पद्दतीन त्यो करतले, कित्याक लोकांचे व्ह्यूज घेतल्या शिवाय आमी हांगा जाहीरनामा करूं शकना पासून।